देवाचें उतर ह्या नियाळ मालाक सगळें तुमकां माये मोगाचो येता. कांय वर्सां फाटीं एका हिंदू इश्टान सांगलें, सिस्टर, म्हज्या पासत मागणें कर. म्हज्या भावाची आनी म्हजी सदांच झगडीं पेट्टात आनी घरांत दुस्पट जाता. हांवें ताका म्हटलें, देवाचेर विस्वास दवर. हांव तुजे पासत मागतां, पूण तुवें मागणें कर आनी शांत राव. हांवें मागणें केलें खरें, पूण कांय दिसां उपरांत हांवूय तें विसरून गेलीं. थोडे म्हयने सरले उपरांत आपल्या घरांत सगळें ताऱ्यार पडलां. म्हजो भाव आनी हांव एकामेकाक समजून घेवंक शिकल्यात. घरांत आतां जायती शांती आसा म्हूण म्हाका ताणें कळयलें. देवान तुजें आयकलें अशें म्हणून तो आपले वाटेक लागलो. ह्या म्हज्या इश्टाचो देवाचेर भावार्थ पळोवन म्हजो भावार्थ अदीक वाडलो. हेच परी जेन्ना आमकां देवाचेर भावार्थ आसता तेन्ना देव आमकां केन्नाच सोडिना. देव आमच्या सांगाताक सदांच आसता. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान नातान प्रवादी दावीद राजाक अशें सांगता, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. सर्वेस्पर देव जण एकल्याचो कितलो मोग करता तें नातान प्रवाद्या वरवीं दिल्लो संदेश दावीद राजाक कळयता तें दिसून येता. म्हज्या इस्रायल परजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढऱ्यांक राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितलेय गांवांनी हांव तुज्या सांगाताक आसतालों आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलों. देवान कळीत केल्ल्या संदेशाक जाकार्यास दुबावलो देखून जुआं बातीस जल्मांत येयसर जाकार्यास मनो उरलो. जुआंवाच्या जल्मा उपरांत पवित्र आत्म्यान भरून जाकार्यास देवाची वाखाणी करता. मनो आसलो खरो, पूण त्याच देवान आपणाक सांडूंक ना आनी सर्वेस्पर देव म्हज्या सांगाताक आसा म्हूण सोत मानून आमकांय देवाचें आसणें अणभवूंक आपयता. मोगाला बापा, तूं आमचें सवें सदांच आसाय. आमी मागचे आदींच तूं आमकां बरें तें दिताय. तुजें उतर पवित्र पुस्तकांतल्यान आमी वाचून आमच्या जिवितांत अणभवूंक फावय. तशेंच आमी तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवरूंक बापा तुज्या पुताक आमचें सवें राव म्हूण आमी प्रार्थून मागता. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवंशान राव.